नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। विष्णुवेले हल्ल्याचो आगशी सभेन खर निषेध। भाजपा मुख्यमंत्र्यांचेर विश्वासघातकी म्हूण टिका। बसकेक काँग्रेस राष्ट्रवादीचे फुडारी 72 वरां जाली, एकल्याकूच अटक। गोंयचे 11,500 पुर्तुगीज मतदार वळेरेंतल्यान काडपाचे वाटेर। आयोगाच्यो नोटीशी। सुत्रां म्हणटात खरो आंकडो 50,000 वयर, पूण FRO कडेन ना म्हायती। जयंती नटराजनाचो राजीनामो म्हळ्यार 4 राज्यांचे वेंचणुके उपरांत काँग्रेस शिकिल्ली बुद्ध। गोंयाक विचारले शिवाय मंत्रालयाक कांयच करूंक मेळचें ना, म्हणटा मुख्यमंत्री। 12 जानेराक नरेंद्र मोदीची पणजे मेरशे सभा। भाजपा लागला तयारेक। मोदीचे विजय संकल्प रॅलीक लाखां म्हऱ्यान लोक उबो करपाची चल्ल्या तयारी। लोकसभेचो फोडटले नाल्ल। आणि पणजेच्या गाडेकारे मागतात पॅकेज। 50 गाडेकारांची 2 वर्सां जाली पुनर्वसणूक ना। गाडेकार मागतात OTS, ना जाल्यार चल्ले मानवाधिकार आयोगाकडे। खबर विस्तारान। आमदार विष्णूचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो व्हडल्या गोंयांत जाल्ले जाहीर सभेंत समाज वावुरपी आनी काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या फुडाऱ्यांनी खर निषेध केलो। भाजपा आनी मुख्यमंत्र्यांचेर कोणेच विस्वास दवरचो न्ही म्हूण टिकाय जाली। जाल्यार विष्णुवेलो हल्लो हे एका दोगांचे कर्म, भाजपाचो थंय संबंध ना अशें चित्र भाजपा उबें करता। भलायकी मंत्री पार्सेकार म्हणटा जाला तें चूक। एका दोगांच्या कर्माक लागून बाकीच्यांक भोगचें पडटा। हल्ल्याक 72 वरां जाली तरी पुलिसांच्या हाताक फक्त एकलोच लागला। सान आंध्रेचो आमदार विष्णू सुर्या वाघाचेर हल्लो करपी लोकांक बेगोबेग अटक करून खर कारवाय करची अशी मागणी आयतारा आक्षे जाल्ल्या सभेत केली। अटक जाली ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या। चर्चिल, मिकी आणि रवी यांचे पाय धुव आणि त्यांचे तीर्थ पियायज त्यांच्यानी खंयच्याच आमदाराक जिवंत मारपाची सुपारी दिवंक ना, जी आयज पर्रीकरांची सुपारी दिल्या। बायलांचो आधार घेवचो सोडचो। त्याच्या मिटिंगेक एकूय दादलो मनीस कित्याक नासलो। तेणे साडी घालून काखणा घालून येवची असली, मिशयो काढून येवच्यो असल्यो। इतले हे कृत्य करता आसतना गोल करपी मेन प्लेयर आसा जो जावन आसा किरण कानोळकार, जो थिवीचो आमदार, भारतीय जनता पक्षाचो आमदार। दुसरो जावन आसा मनोहर पर्रीकार। तिसरो जावन आसा भारतीय जनता पार्टीचो सुप्रीमो सुपर CM ओ सतीश धोंड म्हणटा तो। जरी तरी पारेकारा दिसता ह्या मनशा सांपळायच म्हणून जाल्यार विष्णू बागा कडेच मिनिस्टर करचो, होम डिपार्टमेंट दितो तो तांकां दोता शुअर 100%। जेन्ना मनोहर पर्रीकारान म्हणलें जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायड, आज हांव मनोहर पर्रीकाराक विचारता, why is he not following, why is he not practicing what he is preaching? जे पळय गाडयेचेर हल्लो करपाचो कोणी प्रयत्न केलो ते खरेंच योग्य न्ही आनी आमी तेजो भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख कार्यकर्त्याची मिटींग तेजो आमी निशेध केल्लो आसा। तेजो गैरसमज आसा आनी त्या हितूंतल्यान हेजेर आमी योग्य जो तोडगो कार्यकर्ते दोगांयचे आमदाराचे जे कितें गैरसमज आसा तो पयस करपाचो प्रयत्न करतले। न्ही पयलीं उलयतले आमी एकी कडेन कितें हाडपा जाय, म्हणजे खंय गैरसमज आसा तो आमी पयस करतले। आमदार विष्णू वाघाचेर जो हल्लो जालो ती घडणूक बरी न्हय अशी प्रतिक्रिया भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उक्तायल्या। जावंक जायना आसलो, जाला ही गजाल खरी आसा। अखेर कशें आसा, कोणाचे तरी करणारे 2 जाण आसतात किंवा 1-2 जाणांचो फुडाकार आसतात, 5-10 जाण आनीक सांपडटात भितर, बळी पडटात आनी तातूंतसून गोंयची बदनामी जाता। जावंक जायना, गोंयच्या राजकारणांत पयलेच फावटी ही गजाल जावंक जायना। विष्णू वाघाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध करपाक केपें वाठारांत जाहीर सभा जाली। हल्लो करप्यांचेर कारवाय जाली ना जाल्यार सरकाराक बुद्ध शिकयतले अशी शिटकावणी उलोवप्यांनी दिली। गोयची जनता हे कदापि सहन करची ना आणि जर तर वेळ पडलो जाल्यार तमाम गोंयकार
तमाम बहुजन समाज, तमाम लोकशाहीवादी हे रस्त्यार देवान सरकाराकय बुद्ध शिकयत शिवाय रावचे ना. फाटी फुडें जर हे प्रकरण दाबो उडोवपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार गोंयभर जन आंदोलन पेटून सरकाराक सळो करपाची आमची तयारी आसा हे हांव हांगा जाहीर करतां. आमदार विष्णू वाघाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाचो मुखेली सैफुल्ला खानान निशेध केला. हांव सीएमाक आनी टोटल गोंयचे पुलीस डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता की तांकां खरें सिरियस एक्शन घेवन जाता तितले फास्ट हे 50-60 मनशांक धरपाचें आनी लॉ दाखोवपा जाय की लॉ सारको चलता म्हणून गोंयांत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोर्तुगीज नागरिकत्वाक लागून गोंयचे सुमार 11,500 मतदार वळेरेंतल्यान भायर पडपाचे आसात. एफआरओन दिल्ले पासपोर्टाच्या रिपोर्टा प्रमाण वेंचणूक आयोगान हे मतदारांक नोटीशी काडल्यात. वेंचणूक आयोगाची सुत्रां सांगता ते कोतान पोर्तुगीज नागरिकत्व आशिल्ले 50,000 गोंयकार मतदार आसात. पूण एफआरओ कडेन जानेवारी 2008 पयलींचो पासपोर्टाचो रेकॉर्ड नाशिल्ल्यान तांची नांवां वेंचणूक आयोग मतदार वळेरेंतल्यान उडोवंक शकना. पळयात रिपोर्ट. भारतीय घटनेप्रमाण हेर देशाचे नागरिकत्व घेवपी मनशाचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप रद्द जाता. पोर्तुगालात मात 2 देशांचे नागरिकत्व चलता. बाणावलेचो आमदार कायतू सिल्वा पोर्तुगीज नागरीक आसा अशें केंद्रीय गृह मंत्रालयान जाहीर केल्ल्यान ह्या प्रस्नाचेर भासाभास चालू जाल्या. 1 जानेर 2013 ही संदर्भ तारीख धरून गोंयांतल्या मतदार वळेरेची पुनर्रचणूक केल्या. विदेशी नोंदणी अधिकाऱ्यान वेंचणूक आयोगा लागीं 11,600 नांवां धाडल्यात. संयुक्त मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान ही नांवां विभागीय वेंचणूक अधिकाऱ्या लागीं धाडल्यात. विदेशी नागरीक जाल्ल्या ह्या सगळ्या लोकांक वेंचणूक अधिकाऱ्यान नोटीसो धाडल्यात. मतदार याद्यांची फेररचणूक करतना सुमार 2,700 नांवां काडून उडयल्यात. मतदार वळेरेची छाननी केल्या उपरांत हेर नांवां काडून उडयतले. 6 जानेर 2014 निमणी मतदार वळेरी जाहीर जातली. 1 जानेर 2008 ते 31 मार्च 2013 ह्या मुजतीन पोर्तुगीज नागरिकत्व घेतिल्ल्या लोकांची नांवां वळेरेंतल्यान काडून उडयतले. गोंयांतल्या सुमार 50,000 मतदारां लागीं पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या. 1 जानेर 2008 पयलीं पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवपी चडशा लोकांनी विदेशी नोंदणी अधिकाऱ्या लागीं नोंद करूंक ना. त्या खातीर सरकारा लागीं सारकी नोंद ना. त्या खातीर एफआरओ वेंचणूक आयोगाक कांयच सांगूंक शकना. वेंचणूक आयोग ही नांवां काडून उडोवंक शकना. बाणावलेचो आमदार कायतू सिल्वा आनी हळडोनचो भाजपा आमदार ग्लेन टिक्लोन 2008 आदीं पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्यात अशी माहिती सुत्रांनी दिली. 20 डिसेंबर 1961 पयलीं गोंय, दमाव आनी दीव तशेंच दादरा नगर हवेलीत जल्माक आयिल्ले लोक आनी तांच्या वारसांक पोर्तुगीज नागरिकत्वा खातीर अर्ज करूं येता. पोर्तुगीज नागरिकत्व दिवचे पयलीं दितात अर्जदाराक बिलेत द आयडेंटिटी दाद. दुसऱ्या पावण्यार दितात पोर्तुगीज पासपोर्ट. पोर्तुगीज पासपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत 15 दिसां भितर संबंदीत अधिकाऱ्यांक कळोवन रेशन कार्ड आनी वेंचणूक वळेरेंतल्यान नांव काडूंक उडोवंक जाय. त्या उपरांत विदेशी नागरीक नोंदणी केंद्रांत वचून भारतीय पासपोर्ट परतो दिवचो पडटा. भारतीय पासपोर्ट परत दिल्या उपरांत ओव्हरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दर्जो मेळोवपा खातीर अर्ज करचो पडटा. हो दर्जो मेळ्ळ्या उपरांत जीणभर भारतांत रावूंक मेळटा. OCI दर्जो मेळिल्ल्यांक मतदान करूंक मेळना. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चेतन गवस. केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन आनी मंत्रालयाच्या कारभाराचेर गोंय पयलीं सावन केंद्र सरकारा मेरेन पत्रव्यवहार करताले. मंत्री जयंती नटराजनाचो राजिनामो म्हळ्यार 4 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणूक निकाला उपरांत काँग्रेस शिकिल्ली बुद्ध अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तायल्या. तो मिडिया कडेन उलयतालो. गोंय सरकाराक विस्वासान घेतल्या शिवाय गोंयचो पश्चिम घाट वाठार, वाग वाठार वा अभयारण्या विशीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक कांयच करूंक मेळचें ना हेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. नटराजन मंत्री जाले उपरांत तिणें गोंयचे मायनींचे पर्यावरण दाखले सस्पेंड केल्ले. ते तांची इंटरनल जरी मामलो आसलो जाल्यार म्हाका दिसता जयंती नटराजनाक काडपाक कारण हें तिणें जी प्रकारची एडवन्सी केल्ली आसा पळय, जो प्रत्येक प्रकल्प स्टॉल्ड, प्रत्येक प्रकल्प खंयच्याच प्रकल्पाक क्लियरन्स मेळनासलें एनवायरमेंट. देर वॉज ह्यूज रिएक्शन टू इट. आनी ताज्या मुळे एक देश पळय आयज इकॉनॉमीक हातूंत नेगेटीव एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करूंक जाय, ताजे बद्दल म्हाका मातूय डावट ना. हांच्या पेक्षा आमी चड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करणारे, पण हाजो अर्थ नेगेटीव भुमिका घेवंक जाय अशी कांयच ना. आय ऑलवेज कंप्लेन. I always return to I have never written to her except official. Every time I wrote to Prime Minister complaining about her attitude.
शेवटी मातशी ती मे बी बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम प्रायम मिनिस्टर आसत लास्ट 2-3 म्हयन्यांक मातशी सुदारलेल्या भशेन वागताली स्टेट आय डोंट नो बट ही मोयली इज अ मोर हांवें मेट हिम ओन्ली वन्स उलोवप जाल्ले हाजे वयल्यान तो एक बरो म्हणजे वेल मॅनर्ड असो मनीस दिसता पळोवया ताच्या मुळे कितें फायदो जावंक शकता वेस्टर्न घाटाचो विशयाच्या संदर्भात आमचें स्ट्रॉंग रिएक्शन आसा unless state is taken into confidence, central cannot step onto our area of dominance. Absolutely no. ह्या सेंट्रलाक UPAच्या टूक सवय जाल्या ही प्रत्येक गजालीन कर्मां करतात कायदे तयार करतात आनी पयशे कोण म्हणजे आजो येतलो खंयचीय गजाल तुमी कायदो करता RTE केलो तुमी एज्युकेशन एक्ट मागीर तुमी कितें फूड हें केलें अरे तुमी कायदे करता जाल्यार प्रोविजन दिवपाची वेवस्था करा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.